मोगाचें शुभ वर्तमान. इतले म्हणसर एलिझाबेथ पोरसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे सोरी व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजारी सामारी आनी सोयरी दायरी तिका पोरबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बालकाची सुनोत करूंक आयले आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जकार्यास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताले. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या घरांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरची कशी काय म्हूण तांणी ताच्या बापाय कडेन कुवरांनी विचारलें आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुवांव. आनी सगोट अजाप जालो. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगल्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुद्याच्या आख्ख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो. आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे थंय आसलो. देवाचें उतर हें.